वचपा खातीर प्रत्येक गजाली सांगतना कश्यो करप म्हणजे 1 लाख झाडां लावपाचो त्या वेळाचेर आमी विक्रम केल्लो, कोणाक याद सुद्दां आसपाना नवी दिवा मोर्चाच्या हाका, आनी आमी 1 लाख झाडां लायली त्या वेळाचेर तांचें मार्गदर्शन आशिल्लें वाठारांनी हरीत क्रांती करप। त्याच बरोबर ब्लड डोनेशन, त्या वेळाचेर ब्लड डोनेशनाक एक काळ असो आशिल्लो की ब्लड डोनेशनाक ब्लड दिता जाल्यार आमची जाणटेली म्हणटा अरे रगत दिता रे काय म्हणटाली, म्हणजे भिताली। पण भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चाची टीम आसलेली, त्या टिमीन भितर त्या वेळाचेर जे असो एक संकल्प केलो आनी आयज तळ्या कळ्यान रक्तपेढयो, रक्तदान शिबिरां, आरोग्य शिबिरां ही सगळी जी जातात त्याच्या फाटल्यान एकच हेतू आसा की सगळ्या लोकां खातीर हो ध्येय आसा तो लोकां खातीर रगत आसत। आतांच आमी भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्या दिसांनी आमी एक मुद्दम पळयला की देहदान दिवपाचें, ती एक संकल्पना आसतली। डॉक्टर शेखर साळकार मोठ्या प्रमाणात सगळे कडेन भोंवडी करताले आनी लोकांक म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचेच एक हें ते विचार परिवारांतलेच एक भाग आरोग्य भारतीचे तर्फे आनी आरोग्य हेल्थ डिपार्टमेंटाचे लोकां कडेन पावप आनी हें वेवस्थीतपणे केल्लें आसा। म्हणून म्हाका पणजी मंडळाचें अभिनंदन करता। तशेंच वेगवेगळ्या स्टेटीचे वेगवेगळ्या जाग्यांनी हें चालू आसा, रक्तदान चालू आसा, वेगवेगळी शिबिरां चालू आसा, क्लिनिनेस शिबिरां चालू आसा आनी त्याच बरोबर व्याख्यान शिबिरां आसात। बुद्धिजीवी संघटनेच्या हातूंतल्यान लोकां कडेन बरे बरे विचार आनी विशय मांडपाचे प्रदर्शनां आनी ही सगळी चालू आसा। सगळ्यांनी त्या गोंयकारांनी ताचो लाभ घेवचो।